संयमींद्र गुरुले चरणधरा संयमींद्र गुरुले चरणधरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरणधरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा. श्री हरिगुरुभ्यो नमः. नमस्कारू. हांव पी सतीश परंपळ्ळी सतीश नायक. हांव अनीश नायक. आम्ही कोर्चितसने मॅन्युफॅक्चरिंग बिझनेसा बगेन माहिती दिवचे खातीर यूथ ऑफ GSB माध्यमा मुखांतर तुमकां आमगे बिझनेसा विशयी सांगूंक आयलींची. आम्ही दोन नमूने बिझनेस रन करताची मॅन्युफॅक्चरिंगांतू. एक पोल्ट्री इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग बिझनेस म्हणून आमगेल 31 वर्ष पोरने आमगेल फॅमिली बिझनेस म्हणून सांगेत तसं एक आम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग ॲक्टिविटी रन करताची. हे उद्योग रोविन इक्विपमेंट्स प्रायवेट लिमिटेड म्हणून सांगून 1992 अंतू मिगल म्हणताना तशीच मिगल ನಾನು ಒಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ केलेलं उद्योग. 1993 अंतू ಹೊಡ್ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಚಾತುರ್ಮಾಸು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಶಿಮಠ ಜಲೆಲ್ತನ್ನ ಮಿಗಲಾಜ್ಜ ದಿವಂಗತ ಪರಂಪಳ್ಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಮಿಗಲಾಜ್ಜ ಸ್ವಾಮಿಯ వచ్చును ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಗ್ಗುನು उद्योग अंतू अभिवृद्धी खातीर स्वाम्याला मागून स्वाम्यान प्रसाद दिलेलो मात्र आमगे हे उद्योग अंतू मस्त नमने बरेपण आमकां दिसून आयले. ताजे नंतर सान रितीरी प्रारंभ केले तसं हो उद्योग मस्त कीर्ती पावन देशाद्यंत त्या मात्र नाही आंतरराष्ट्रीय मट्टाचेर पावन आमकां पुराय कडेन पोल्ट्री इक्विपमेंट सप्लाय करतशी आमकां स्वाम्याला अनुग्रहान जाले. आमी ह्या बिझनेसांतू इंजेक्शन मोल्डिंग म्हणत तसले एक प्रोसेस उपयोग करून प्लास्टिका मुखांतर मस्त नमन्याचे पोल्ट्रीक संबंध पावले तसले इक्विपमेंट्स आमी मॅन्युफॅक्चर करताची. तांतू ड्रिंकिंग आनी फिडिंग सिस्टम्स म्हळ्यार कुंकडाक खावच्याक आनी उदक पिवच्याक उपयोगी तसले प्लास्टिकाचे आमी साधनां मॅन्युफॅक्चर करून फार्म्साक सप्लाय करताची. आमगेल फॅक्टरी स्टार्ट केलेले वेळेरी मिगेल हांव एक मेकॅनिकल इंजिनियर जावन आशिल्ले निमित्त डिझायन प्रोडक्शन आनी टेक्निकल मॅटर्स मिगेल हांव हँडल करता आशिल्लो आनी मिगेल बाप्पा अकाउंट्स फायनान्स तें पुराय मॅनेज करता आयलो. त्या टायमार हांव स्कुलांतू 5 क्लासा शिकता आशिल्लो आनी हो जायिनी तशी मुखारसून आमी शिकून मिगेलें मेकॅनिकल इंजिनियरींग जातरी म्हाका कसलें एक स्वताचें कसलें सांज जाल्यार व्हडना स्वताचें करता म्हणून मस्त मन आशी समथींग न्यू आमगेल फिल्डा संबंध पाविल्लें म्हणून तेन्ना कसो करता म्हणून समज कळना. त्या टायमार श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वामीले बेंगलोरा मोक्काम आसतना तांगे लागीं आशिर्वाद घेवन हांव स्टार्ट केलेली तसल संस्था वामन इंडस्ट्रीज म्हणून एक सान रितीरी स्टार्ट केलेली तसल संस्था स्टार्टिंगारी हें आमगेलें मेन फॅमिली बिझनेसाक स्मॉल कॉम्पोनेंट्स म्हळ्यार ते प्लास्टिकाचो सण सण सामान तांणी फुडें ते करूं कश्ट जाता तशें तांकां तें हांव तांकां करून जॉब वर्क बेसिसार दिवच्याक स्टार्ट केलेलें. त्या रिती तें तसलें एक सान रितीर स्टार्ट जावन वता वता तें हांव प्लास्टीक क्रेट्स म्हणलें एक नव एक प्रोडक्ट प्लास्टीक क्रेट म्हणलें एक प्रोडक्ट स्टार्ट केलें. तांतू वता वता विधाचे प्रोडक्ट्स करूं स्टार्ट केलें. एक 10-15 नमूने क्रेट करता हाजे आमी मिगेल संस्थेंतू. तांतू केळ पिकोत तसल क्रेट, द्राक्ष सक्सूच क्रेट, 20 kg टोमॅटो क्रेट, 25 kg आंबा क्रेट, तशींची कज्जुबे क्रेट, झळक्या क्रेट आनी तसल सुमार नमूने क्रेट्स आमी करताची. क्रेट सीजन नत्तील टायमार आमी म्हळ्यार क्रेट इज ए सिजनल बिझनेस. क्रेट सीजन नत्तील टायमार आमी प्लास्टीक चेअर्स शामियानांतू टेंट हावजांतू भाड्या दिवता तसले प्लास्टीक चेअर्स करताची आनी सिमेंटा कुरवें करताची. सिमेंट घालता तसन कॉन्क्रीट घालता तसन कुरवें करताची. झळके सुमार नमूने कुरवें एक 3-4 नमुनेची करताची. त्या सोडून खाण जेवणां यूज करता तसले जेवणाचे फूड ग्रेड प्लेट्स करताची. आतां आमगेले 9 प्रोडक्ट्स आमी लॉन्च करता म्हणून तसले लेखिल्ले तसले प्रोडक्ट्स झड्ड वोच तसले चेटयो आनी देंट आशिल्ले फूल दवरता तसले बास्केट्स आनी आयस्क्रीमा पॅकेजींग करता तसले प्लास्टीक मोल्डेड कंटेनर्स हें सकट आमी करता म्हणून आसाची. ह्या नंतर आमी एक रिसायक्लिंग म्हणून आमी करताची. सो पोल्युशन जायना अशें आमी विकिल्लें सामान वापस आमकां म्हापशें येवता तशी तांकां एक मॉल बांदून आमी तें घेवन तें रिसायकल करून वापस आमी
ते प्रॉडक्ट करून वापस विकताची तशी एक कडेन आमगेल कॉस्ट येवन जाता आनी एक कडेन पोल्युशन येवन जाता प्लास्टिका निमित्त ह्या हांवें स्टार्ट केलां 1.5 वर्स दुखून हे नंतर तुमकां दिवता तसले एक माहिती कसं म्हळ्यार मिगेल स्पेशलायझेशन आसचें ಹೊರದೇಶ दुखून यूज्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मशिनरी इंपोर्ट करून आम्ही ते कंप्लीट डिसमेंटल करून रिफर्बिश म्हळ्यार पुरो सम करून वापस आमी रनिंगाक घालताची तें केल्ले निमित्त आमकां कसं जाता म्हळ्यार एक आमगेलो कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये जेवचें मशिनरी आमी तें 25-30 रुपये भितर रन करतात सो म्हळ्यार कॅपिटल इन्वेस्टमेंट मस्त व्हरता दोनीच कसं म्हळ्यार आमी तें आमकां कशें जेवका की आमगेल स्पेसिफीक रिक्वायरमेंटाक उणें पवर घालना की नातल्यार कशें जेवका तशें आमी तें मॉडिफाय करून आमगेल अनुकूल एक आमी मशीन करून घेताची तें आमगे मिगेलें एक स्पेशलायझेशन तेंच स्पेशलायझेशन आतां आमी आमगेलें फॅमिली बिझनेस हाडूंक तेंच ट्राय करता संची मिगेलें असलें म्हणून के 15 वर्स दुखून 50 वर्स पर्यंत तें मशीन मिगेलें आसा लायक चलताची तेंच वापस आमगेलें फॅमिली बिझनेसाक तसनी मशीन्स घेवन तांगेल बिझनेस फर्दर एक्सपॅन्ड करच्याक हांव प्रयत्न करता सर मिगेले मेकॅनिकल इंजिनियरिंग ह्या वर्स जावन हांव आतां विंगड कडेन खंय कामा वचचें त्या पुरे मनान आ तशी हांव हेंच बिझनेसांत इनवॉल्व जावन हांव मिगेल अण्णा ಒಟ್ಟು मेळून ह्या बिझनेस आतां मुखारसून व्हरतासाची मिगेल ल्हान म्हान तूं केन्नाय आमकां सपोर्टा आसाची देवालांनी स्वाम्याल अनुग्रहांनी आमकां आमी भाड्यार जागे रन करता आशिल्ली दोनी संस्था चिकबळापूर म्हणलें एक गांवांत बेंगलोर आनी हैदराबाद वच्ची रोडार तसले रोड सायडार एक प्रॉपर्टी आमी घेवत तशें जावन तशें थंय बिल्डींग बांदून थंय आमकां फॅक्टरी स्टार्ट करता तसले एक आमकां एक अवकाश मेळ्ळो तें मात्र न्ही स्वाम्याले अमृत हस्तांनी ताजें उद्घाटन जेवता तसलें भाग्य जाल्लें श्रेयांसी बहुविघ्नानि भवन्ति महतामपि केन्नाय खंयचे एक चांग काम करू वतना विघ्न म्हणत तसले येवचे सहज आमगेल प्रारब्धावशान की नैवे ते जागे संबंध पावले दोषा निमित्त की कसे की एक अडचण येवचे एक विघ्न येवचे म्हणत तसले एक संदर्भ येईल तेन्ना परमपूज्य श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याला वचून निवेदन करून घेतले तेन्ना स्वाम्यान आमकां मार्गदर्शन केलें स्वाम्यान आमकां प्रसाद दिवन वापस आमी कशें कोरता कसन कोरता म्हणून सांगून आमकां अनुग्रह केले ते करून जातरी आमगेल फॅक्टरी चिकबळापुरांत मस्त अभिवृद्धी जाली परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान तेची वाट जावन वतना स्वाम्या लागीं आमी निवेदन करून घेतलें स्वाम्यान आमगेले फॅक्टरीक पदार्पण कोरता म्हणून सांगून तेन्ना स्वाम्यान खुशेरी प्रसन्न मनान स्वाम्यान आमगेले फॅक्टरीक पदार्पण केलें आमकां अनुग्रह केले सगळे आमगेले फॅक्टरी स्वाम्यान अवलोकन करून आमकां शुभाशीर्वाद दिवन आमकां वापस अनुग्रह केले हे अनुग्रह केलेले वापस आमकां आनीक मस्त अभिवृद्धी कारण जाता म्हणून सांगून हांव लेखता आमगेल्या संस्थेंत 30 वर्स दुखून काम करनाय सुमार जन सिब्बंदी आसाची आमकां खंयचेय फॅमिली बिझनेसा सुमार चॅलेंजीस येताची आमकां तें कंटिन्यू करता म्हण मन आसल्यार म्हाका मस्त मन आशिल्लें आमकां कंटिन्यू करून उरता म्हण मन आसल्यार खंडीत देव एक वाट दाखयता आनी आमी कालाक समजावन इनोवेट करता चमकल्यार खंडीत खंयचे एक फॅमिली बिझनेसाक ग्रोथ येस आनी खंडीत मुखार सुनी व्हरयत म्हूण म्हाका दिसता आमी तें मस्त कश्ट आसा आमी कश्ट पावलींची आनी कश्ट आतांय पावता आसाची अँड डेफिनेटली आमी तें मुखार व्हरताची इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ आनी मिगेल निवेदन कशें म्हळ्यार कोण तुमगे लागीं फॅमिली बिझनेस म्हणून चोल लायलां की जल्द तितलें तुमी तें कंटिन्यू करून व्हरका म्हणून हांव निवेदन करतां धन्यवाद आमगेले परमपल्ली नायक कुटुंबेक आनी काशी मठ संस्थानाक आजी काली दुखून न्ही प्राग काला दुखून एक विशेष संबंध आमी आमगेले मालगडे परमपल्ली येतना खाली येतना इलीश म्हण दिसता तेदना त्या प्रांत्याक सुरवे उपेन तीर्थ स्वाम्यान येवन अनुग्रह केलेले ताजे नंतर सगळे परमपल्लीची आमगेले मालगडे जाता आशिल्ले आनी तशीच सगळे गुरु परंपरेचे सर्व यतिवरण्यान आमगेले कुटुंबाच्याक अनुग्रह केलेले तसले मस्त उदाहरण दिसून येता तशें जावन आमकां कसं एक अनुग्रह जाला आमकां एक बरेपण जाला म्हणून जाल्यार ताका स्वाम्याले एक आशिर्वाद कारण तशें जावन आमी केन्नाय काशी मठ संस्थानाक ऋणी जावन आसाची म्हूण सांगूक हांव इश्ट पावन मिगल दोन तरापय जन्माचे पाप दूर करा गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य
परमहंस है परमाचार्य, परमहंस है परमाचार्य। गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य, गुरुवर्य